2016 वर्साच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पणजेचे भाजप आमदार बाबूश मोन्सेरात हाचे आड पुरावो नाशिल्ल्यान मेर्शेच्या विशेष न्यायालयान निरपराधी थारायला। सुमार 10 वर्सां ही केस सुरू आशिल्ली। निमाणे न्यायालयान दोन्ही पक्षांनी केल्लो युक्तिवाद आनी पुरावे पळयले उपरांत मोन्सेरात हाच्या वटेन निकाल दिलो। मजगती फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपांक लागून खूप त्रास सोंसचे पडले, पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें। 2016 वर्सा एका अल्पवयीन चलयेच्या आवयन ताका बाबूश मोन्सेराताक विकले असो आरोप केल्लो। तशेंच निधेची गोळी दिवन ताचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचोय आरोप केल्लो। तेन्ना बाबूश सांताक्रूज वाठारांतलो आमदार आशिल्लो। ह्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी बाबूशा आड IPCचे कलम 376 आनी पोक्सो कायद्या खाला केस नोंद करून ताका अटक केली। उपरांत जामिनाचेर ताची सुटकाय जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात सुमार 40 साक्षीदारांची गवाय नोंद केल्ली। तशेंच पुलिसांनी 250 पानांचे आरोपपत्र दाखल केल्ले। चौकशे वेळ अल्पवयीन चली 16 वर्सां वयर आशिल्ल्याचे मुखार आयले। उपरांत गोवा चिल्ड्रन एक्टान कांय कलम काडून उडयले, पूण पोक्सो खाला ही केस चालूच उरली। सुमार 10 वर्सां ही केस न्यायालयात सुरू आशिल्ली। निमाणे न्यायालयान दोनूय पक्षांनी केल्लो युक्तिवादान पुरावे पळयल्या उपरांत मोन्सेरात हांकां निर्दोश मुक्तता दिली। कितें जाल्लें 10 वर्सां पयलीं हे रेप केस घाल्ली ताचेर, आनी ती कितें आसा विक्टिमान 6 स्टेटमेंट वेगळे वेगळे दिल्ले। ईच स्टेटमेंट आसा तो कॉन्ट्रडिक्टेड द अदर स्टेटमेंट। पयलें म्हणलें ताणें कितें डिटेल्स ऑफ दॅट केस ते पयलें आपूण ताज्या घरा गेल्लें 6 वरांचेर आपल्याक कितें पिवपाक आनी खावपाक दिलें। आपूण 6 वरांचेर अनकॉन्शियस जालें। दुसऱ्या दिसा आपल्याक सकाळीं 11 वरांचेर कॉन्शियसनस आयलें। मागीर ते तांच्यांनी कॉन्शियसनस म्हणल्यार तांच्यांनी मोबायल चॅक केलो, तर ताजो पिरियड कितें आशिल्लो, शी कुडंट गिव अ पर्टिक्युलर डेट। तिणें कितें सांगलें आपल्याक मार्च टील एप्रील म्हणजे 61 डेज जाले। 61 डेजान ते खंयच डेट सांगिनाशिल्ले। इट इज बिटवीन मार्च टू एप्रील विच इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड। मागीर कितें जालें, तांच्यांनी सगळे 1-2 म्हयन्याचे मोबायल चॅक केले, कारण अनकॉन्शियस मनीस आसा पळय तो कॉल करूंक शकना, कॉल रिसीव करूंक शकना, मॅसेजी करूंक शकना। एवरी फूल पिरियडाक पुलिसांक मॅसेजी, इनकमींग कॉल, आउटगोईंग कॉल रातचे मेळ्ळे। मागीर ते म्हणाले कितें, आपल्याक मागीर 11 वरांचेर सकाळीं शुद्धी आयली। शुद्धी येतकूच मागीर ते कोण जोकिनाच्या घरा गेले। जोकिनाच्या घरा ते सांगतात एज पर इन्व्हेस्टिगेशन फ्रेंडाच्या घरा गेले आनी ते मागीर 7 पावले म्हूण थंय। सगळे कडेन टायमींग कॉन्ट्राडिक्ट जाता। मागीर सगळें कॉन्ट्राडिक्शन ताका विचारतकूच ते म्हणाले ही गजाल घडूंकूच ना। लास्टाक तूं पयलें एक सांगता आपूण अनकॉन्शियस, मागीर सबसिक्वंटली स्टेटमेंट आनीक 3 दिता की ना आपूण शुद्धीर आशिल्लें, आपुणूच वयर गेलें। मागीर तिसरें ताका विचारलें हे सगळें पयलें कशें सांगलें, तर देन शी सेड आय एम फ्रेंक, आपल्याक भायर सुटपाचें आशिल्लें आपणा घराच्या, तर आपण ही स्टोरी तयार केली ते सिरियल्स पळोवन। मजगती फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपाक लागून खूप त्रास सोंसचे पडले, पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें। First of all, I would like to say I had full faith in the judiciary of our country. Secondly, I have been acquitted of all the allegations made against me by the Honorable District Court. It's been a long wait. It's been 10 years. How each day I have suffered, I know. I would like to thank my family, my friends, and my supporters who stood by me in this difficult time. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।